ऑरविल क्लिंटन वालिस हो इलिगल सेक्रेटरी हांगा बसला सांकवाळ पंचायतीन. तेणें नोटीस धाडलेली मिटिंगेची आनीक जवळ जवळ 19 पेजी एजेंडाच्यो आशिल्ल्यो. आनी हेजी पयली मिटींग जाल्ली ती 4 डिसेंबराक जाल्ली. आनी ते दीस कितें जाल्लें हे 3 मिनटांनी मिटींग सोडून कशें पुलीस कंप्लेंट करपाक गेल्ले आनी म्हाका तेणें अरेस्ट करून रातचो 1:30 हांव कोर्टांतल्यान सुटलेलो हे सगळें जगान पळयलां. मिटींग जी जावूच ना ती आज कन्फर्म करपा लागून पयलो एजेंडा आशिल्लो टू रीड एंड कन्फर्म द प्रोसिडींग ऑफ द प्रिवियस मिटींग. सो जेन्ना पंच मेंबर सगळे मिटींग हॉलान जमा जाले, हो सेक्रेटरी आनी हो एक्टींग सरपंच म्हणटा तो एक्टर जो डेप्युटी सरपंच म्हणून आसा तो डेरिक वालिस, हेणी बूक म्हाका सायन मारपाक दी म्हणल्यार दिवना. हांव जी पळय मिटींग जावना तेजी तेणें मिनिट्स बरयल्या इलिगली ते वाचपाक पळयतालो. म्हाजे कडल्यान बूक काडून घेतलो आनी आय वॉज रिक्वेस्टिंग देम टू गिव मी द बूक टू सायन, म्हाजी प्रेझन्स दाखोवपा आयचे 18 तारखेचे. सो तो म्हाका दिना जालो. मागीर दुसरो आमचो पंच आशिल्लो मौरिल्यो कारवालो, तेणें सांगलें आमकां सायन मारपाक दी. तुमी म्हणपाक कन्फर्म आमी पयलीं मिटींग करता आनी मागीर सायन मारात. आनी मागीर तेणें तो संतोष देसाय म्हणून एक पंच आमचो लेट येयल्लो तेका सायन मारपाक दिलो. आनी तेका सायन मारून जेन्ना हांव परत बूक घेतलो मिनिट्स बूक सायन मारपाक, तेन्ना सेक्रेटरीन हो पळय ऑरविल क्लिंटन वालिस आहा तेणें बूक काडून घेतलो सायन मारनाका म्हणून आनी ते उठोन मिटींग सोंपली म्हणून भायर गेले. ही आमची मिटींग लास्ट मिटींग आसली आमची डिसेंबर 4 तारखेर. सो ती आमची लास्ट ही डिसेंबर 4 तारखेर आमची मिटींग काबार जाल्ली आनी ती मिटींग आयज आमी कन्फर्म केली आनी आयची मिटींग आमची कंप्लीट जाली. मेजर म्हणटा इश्यू कितें जाल्ले आमचे पंचायत चलोवपाक दिले. मेन म्हणटा एक तुलसीदास नायका बेल केस एलिगेशन घालता आमचे. मेन म्हणटा गार्बेजीचे बिलां आमी कसली बिलां पास करना. बिलां आसताय ती सगळी आमी एजेंडाचेर हाडटाय, एजेंडार हाडून आमी पास करताय. सेकंड थिंग ते आमकां मिटींग येताय फंक्शन करपा दिले. लोकांची काम कशें करून जातली. लोक 3-3 म्हयने 2-2 म्हयने तेगे घराचे घर बांदपा आसता, कोणे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर आसता, कोणी लोक रीण काडटाय, घर घेताय, फ्लॅट घेताय, तेंची काम जावपा नाकाय. येताय डिस्टर्बन्स करताय, बूक ओडटाय, लोकां हाडटाय, व्हिडिओग्राफी करताय. सो आमकां ती मिटींग कंडक्ट करपा दिली. You are trying to say that they are disturbing the meeting. Disturbing the meeting. Not only today, last 2-3 meetings जाले same thing they are doing. तेंका रिक्वेस्ट करता आमी की आता मिटींग एटलीस्ट लोकांचे इश्यू आहाय, गांवचे इश्यू आहाय ते बरे भशेन सॉल्व करून आनी काबार करपा. पण तुमचे कितें इश्यू आहा ते तुमी डिस्कशन कराय बरें. लोकां हाडून तुमी बेश्टे अननेसेसरी फायट क्रिएट करनाकाय. कितें तुमचे इश्यू आहाय ते इश्यू बरे भशेन बसोन आमी सॉर्ट आउट करया आनी बरे भशेन आमी पंचायत चलोवपा जाय.